Hello guys, good morning. कशा आहे तुम्ही? वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आज आहे पी एस एन की सुट्री पहा लाईक सायन्स लॅबोरेटरी सांगता असतं. सो तो म्हणाला सो ते काय किती दिलायचं आज बेश्ट जॅम आणि स्लायस ब्रेड बेश्ट जॅम लायन दिलं तेका आणि कप केक खायले आणि आमळे आज फ्रायड राईस कोतले जाय दीस जाले. हांवें काल ते कोण दवरलेले दाखयतालो मिक्स करून दवरलेले कॅप्सिकम कॅरट आणि चिकन ते आणि रायस दवरलो हांवें सो रायस दवरलो थिंगा म्हाका मागीर उगडास येयलो आमचे कितें तरी ग्रीन पिझ्झा सॉरी फ्रेंच बीन हाडूंक ना सो आतां हाडटो ती भाजतले आतां रायस करून दवरता ते मागीर मिक्सर मागीर करतले आनी एक एगूय एड करता तितून आनी हांवें ती कांदोय दवरला तुमकां सांगलो न्हू ते दिसा ते सॉसेजीस हाडलो म्हणून तेचय तेजें नांव मागीर सांग तुका कितें तेज्या लेबल भायर उडयलें का सो तेज्या आतां चिली फ्राय अशी करता बेश्टे हे बी घालिल्लो रश्यान मसालोय घाता आनी करता दोन पिड्या हातून ते दोन उरले तेशे दोन दोन हे जाता ते तेका सो ते बी करता आनी मागीर मेवता तुमकां ओके जालें मगे चिली फ्राय तान मागीर मेळटा तूं वाड्यान ट्राय कोराय ते ओके हल्दी मेवता ते आनी टेस्को मेळटा जाल्यार म्हाका खबर ना बट हांवें हल्दी हाडून व्हेरी नायस इट इज हांवें पोतू कोर म्हणटा तुमकां हांवें नांव तरी दाखयलां मागीर नांव दाखयता तुमकां ओके आयज हांव वचोन सुद्दां दिता आनी मागीर घातोलें विडियोचेरूच ओके आनी इल्लो रेशाद मसालोय घाले तेंकां बरो लागता टमॅटो घायलो ना तुमकां जाय जाल्यार घालना हांवें टमॅटो घायला हांवें आनियन आनी चिली घायल्ली आनी ते हें घायलें सो आतां हांव वयता हांव कितें करता आतां ब्रेड टोस्ट करता ते खाता आनी मेयनीज घाता बरी आनी खाता तो उठोलो जाल्यार मागीर ब्रेकफास्ट करपा मेळटा परत सो आतां बरो ब्रेकफास्ट बी करता ओके सो मागीर मेळटा जालो पी.एस.एन रेडी आनी जाय जाल्यार मस्त किशे गी बाबा किशे गी फो बाबा बाय शे फो बाबा बाय शे बाय शे बाय शे तो इरिटेट जाता सो मागीर मेवता तुमकां ओके म्हज्यान केंस तशें भायर सरले भायर सरता हिंगा जेवपा येयलां बटर चिकन आनी फ्रायड रायस केला हे पाड बरी चेरीज पेरीज घालून केलें सो हे दुसरे भाशेन जालें सो हांव जेयता आनी मागीर मेवता तुमकां ओके आतां मेळटा तुमकां हांव जेयलें पी आनी मागीर हांव गेलें बाबा न्हिदोवपा तो न्हिदोवप हांवूय मातशें न्हिदतालें तेजे वेरेन आनी पी.एस.एनूय येयला आतां सो तो सांगता म्हाका आपूण ही मागीर एक विडियो कर ही आपूण ते हांवें कालचे विडियो घायल दीस म्हाका तें कितें केलो न्हू तेणें क्राफ्टाय अशें सो आपूण कोत हुंय सर तूं उलयत जाल्यार हांव कोत म्हणलें विडियो ओके हुंय सो आतां हांव तेगे रिकॉर्ड कोत्ता ओके सो तुमचो येता तेगे विडियो आनी तुमगे भुरगीं बी आहाय जाल्यार तांकां लायक जाता तो ओके सो मातशें इंग्लिशीन आहाय समजोन घेवं की तो मातसो तेगे लँग्वेजीन हें कोत्ता ते कोंकणी तितली हें जायना ओके सो तेगे घालता आतां स्टार्ट कोत्ता तो आतां ओके आनी तुमकां आनी बी चोवपा जाय जायत कोत्ता अशें कोन्न हेजे पयली विडियो तुमकां सांगलो हांवें न्हय जायत क्राफ्ट आनी हें बी कोत्ता अशें क्रिएटिविटी करपा चड हें आहा सो तुमकां जाय तेणें आनी बी कोन्न दाखयलेलें जाल्यार कमेंट कोन्न सांगाय ओके सो आतां स्टार्ट करुया तेगेलें सो लेट्स स्टार्ट ओके तो एक्सप्लेन कोत्ता तुमकां Alright, first you're going to fold it into a triangle. Make sure the sticky side is facing you, and the sticky side here, it goes down. Fold it here. The sticky side's here. So you press it here. Now the hard bit, you're going to pull it like this. Pull it up and right into the middle. Make it straight and show how it looks. Like this. Okay. Then you do the same thing on the other side. It should look like this. Then you do your eyes like this. Now you can place it like this to make it look scary, and then you can place it like this to make it look normal. I'll make it like this. And then do the same thing on the other side. Then you pull the eyes up, grab a coloring marker, grab a marker, and draw some eyes on. And do any design you like. What's that now? Eyes? Yeah. Okay. And what's that? Feathers? Spikes. Spikes, okay. It should look like, and when you look at your Make it front, straightened. it should look like this. Okay. So it's done? Yeah.
Please like, share, please like, share, and subscribe. Thanks for watching my video.